नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगा. खबरो विस्तारान. अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिसा निमतान गोंय सरकार गोंयचे सुटके झुजांत वीर गती आयिल्ल्या गोंयचे 41 आनी देशांतल्या 30 मेळून 71 स्वातंत्र्य सैनिकांचो मरणोत्तर भोवमान करतलो. तांच्या घरच्यांक वा सोयऱ्यांक मानपत्र दितले. माहिती प्रसिद्धी खात्यान फोटो काडपाची सर्त दवरल्या. तिरंगो हुबयतना खंय घरांतल्या ल्हान भुरग्यां बरोबर फोटो काडपाचो मुख्यमंत्र्याचो उलो. कारण आपल्या घरात तिरंगो झेंडो लायता आसतना आपल्या घरातल्या एकदम धाकट्या भुरग्याक घेवन ताजेर आपलो फोटो क्लिक करचो, जेणे करून आपल्या देशाक आमकां देशाच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना अभिमानान त्या भुरग्याक सांगोंक मेळचो की 75 वर्सां आसतना आपल्या घराचेर झेंडो आपूण लायल्लो आनी होच राष्ट्रप्रेम ताज्याय मनांत भावना क्रिएट करची म्हणून आपल्या घरातल्या धाकलो भुरगो चलो आसतलो किंवा चली आसतलो ताका घेवन तो फोटो क्लिक करचो. इवन दो हे फोटो कॉम्पिटिशन्स आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन हांच्यांनी बी दवरलेले आसा. गोंय मुक्त करपा खातीर जे स्वतंत्र सेनानी जे सैनीक स्वतंत्र सेनानी खास करून म्हणजे देशभरांतल्यान आयिल्ले किंवा गोंयांतले ज्यांचे मार्टिर्स जाले, जे धारातीर्थ जाले, जे वीरगती प्राप्त जाली, अशा जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानी आमी सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर ही सर्टिफिकेट्स त्या तालुक्यांनी दिवपाची आसा. आयडेंटिफायड आनी आर्कोलॉजीच्या रिकॉर्डाचेर काडला त्या प्रमाणे जवळपास 31 स्वतंत्र सेनानी हे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान 1955 15 ऑगस्ट 1955 युद्धांत म्हणजे जे पोर्तुगालांनी गोळीबार केलो त्या युद्धांत ते तेंचे आपले धारातीर्थ पडले. आनी ताज्या भायर गोंयांतले जे स्वतंत्र सेनानी वेगवेगळ्या ठिकाणी जे पोर्तुगीजा कडेन लढटा आसतना जांकां वीरगती प्राप्त जाली अशे जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानी आसात. हांकां आमी सर्टिफिकेट ऑफ हॉनर हे सरकारच्या वतीन दिवपाचें आसा. प्लॅस्टीक फ्लॅग आसचो ना ताच्या खातीर जवळपास गोंय सरकारान 3.5 लाख झेंडे हे केंद्र सरकारा कडल्यान विकत घेतलेले आसा. ताज्या भायर 1 लाख झेंडे हे आमी स्वता आमच्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तयार करपाक लायल्या. इतले मजगतीं मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाचो विशय आयलो. प्रधानमंत्र्याच्या हातान उक्तावण जावपाचें. ऑगस्टांतलें उक्तावण खंय सप्टेंबरांत धुकल्ला. तारीख थारूना. ना, इट इज थोडेशें पोस्टपोन जाला. ताजे इनॉग्रेशन डेट ही ऑलमोस्ट सप्टेंबरा उपरांत वयतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. ग्रेटर पणजी पिडीए गुटलायली. टीसीपी खात्यान निर्णय घेतलो. ग्रेटर पणजे गुटलायतना आमदार धरून सगळ्यांक विश्वासांत घेतल्यात म्हणून मंत्री विश्वजीत सांगतात. पर्रा, नागवा, हडफडे प्लानिंग एरियांतल्यान भायर काडल्यात हिवूय म्हायती विश्वजितान दिली. 16B सकयल 6000 अर्ज आयिल्ले. तातूंतले मंजुरी दिल्ले अर्ज कोर्टांत आसात. उरिल्ले अर्ज रद्द जातले. तिजे अंडर कलंगूट, कांदोलीम, म्हापसा, पेंजीम, तालिगांव, बांबोलीम ही सगळे एरिया ती पूर्णपणे इंडिपेंडंट्स आमी तिका दितले. तिका जाय तशी ती आपल्या आमचे सगळे स्टेकहोल्डरांक घेवन ती फुडें व्हरपाचो तिचो प्रयत्न आसतलो. पण त्याच बरोबर कदंबा प्लॅटो जो आहा ताका आमी सॅटेलायट टावनशीप म्हणून आमी डेव्हलप करतले. ते फुडाऱ्याक पयले आमचे सगळे रूल्स रेग्युलेशन फ्रेम जाल्या उपरांत आनी मुख्य म्हणजे कित्याक की आमकां हे सगळे गोष्टी आमी ते पार्रा आनी कितें ते पार्रा जाय त्यो कोर्ट केसीस आहा हे जे 60 दिसाचो पिरियड जो कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी ती एरिया आमी वी आर रिमुव्हिंग इट आउट ऑफ द NGPDA. जे कोणा कडेन उलोवंक जाय तेंचे कडेन हांवें ऑलरेडी काल आनी आयज सकाळी बी उलयल्ले आसा आनी आमची सगळ्यांची सहमती जावन आमी हे निर्णय घेतलेले आसा. म्हणजे इवन तुमकां जर दिसता की कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन तशें काय तुमच्या मनान घेवं नाका. कोणाक प्रत्येक स्टेक होल्डर आमचे पेंजीमचे MLA आहा श्री बाबूश मनसरात आहा, आमचे आनी खंय लिडर आहा तेंचे कडेन चर्चा करून आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी मार्गार आमी लावपाचें ठरयलें. बट आय कॅन ओनली से दॅट आउट ऑफ द 6000 and odd cases which are there are 1222 cases which are provisionally approved. Those only will remain because the matter is sub judice. But the other 5000 and odd cases will be discarded. They will not be considered by the board at all. So they will be thrown out and they people based on the court decision, and since the matter is sub judice, then at a later stage we can decide what to do. There are 1222 cases which have got provisional approval and 253 cases I think which have got final approval but is not notified. So basically we have to wait for the court judgment, we have to wait for the judiciary to take a call on this particular issue. We are trying to put forth our point of view.
But as far as the zoning plans for the state are concerned, which was passed in the assembly, we will take all the stakeholders and we will open up certain areas once we get the extent to the bill, and subsequently we will move forward as far as the development process is concerned. गोंयांत आशिल्लो समान नागरी कायदो देशांत लावपाचो संविधानीक आदेश आसा, पूण एक्साराचे नजरेन योग्य धोरण निश्चित करूं जाय. गोंयचो राज्यपाल थिरुवल्ला केरळांत प्रुडंटा कडेन उलयलो. UCC अभ्यासपाक नेमिल्ले संसदीय स्थायी समितीन हालींच गोंय भोंवडी केली. एजीन UCC सगळ्या राज्यांनी लावचो म्हूण समिती मुखार वकिली केल्या. राज्यसभा खासदार सुशील कुमार मोदीचे फुडारपणान संसदीय स्थायी समिती पुराय भारतात समान नागरी कायदो लागू करूंक कायदेशीर मार्ग सोदता. ते निमतान हे समितीन समान नागरी कायद्याचो अभ्यास करूंक आनी रिव्ह्यू घेवंक म्हूण हालींच गोंय भोंवडी केली. तांच्या अभ्यासाचेर एजी देविदास पांगमान कायदेशीर मत उक्तायले. Parliamentary Standing Committee on Uniform Civil Code is one of the subjects which that committee is dealing with. Had visited Goa in the last month. It is headed by Shri Sushil Kumar Modi, who is the member of the Rajya Sabha. And in that meeting we highlighted insofar as Goa is concerned and the prevalent Uniform Civil Code. We highlighted the hallmarks, importance and how it works insofar as Common Civil Code is concerned, as far as Goa is concerned. And we pointed out to the Honorable Committee that if some guidance or some clue can be taken from the law that is prevalent in the state of Goa, we presented our case before that committee and pointed out how it works and what is the difference between the rest of the country vis-a-vis Goa insofar as civil code is concerned. सुप्रीम कोर्टान खुबशा निवाड्या वेळार तशेंच भारतीय संविधानान सगळ्या राज्यांनी UCC लागू करूंक सांगला. मात लोकांच्या एकचाराचे नदरेन योग्य धोरण निश्चित करूंक जाय म्हूण गोंयचो राज्यपाल थिरुवल्ला केरळांत प्रुडंटा कडेन उलयलो. Article 44 of the Constitution is not a dead letter. Now it is implemented only in one state, that is Goa. All other places, certain opposition against that. But mandate of the Constitution is to enforce it. That politically, whether at what time it will be implemented or what is the steps to be taken, that is exclusively within the legislature and the government of India. Our Supreme Court verdicts, so many verdicts are there. Law commissions recommendations are there. Certain people are making their own afraid attitude against this common civil code. That is legally already settled that matter. But as for the unity of the people, proper policy has to be opted by the government and legislature. Yes. That is why I don't want to make a controversy on that now. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. स्मृती इराणी आणि तिची धूव आसगांवचे सिली सोल कॅफे बार्राची मालक न्ही. दिल्ली हायकोर्टाचें मत. स्मृतीची इमेज इबाडूंक फाल्स केस घाल्या. हायकोर्टाचें निरीक्षण. स्मृतीची फामील हे कॅफे बार चलयता म्हूण गोंयच्या एक्टिविस्टांनी आरोप केलो. वेल्या काँग्रेसीच्या 3 फुडाऱ्यांनी स्मृती आड सोशल मिडियार कॅम्पेनूय चलयल्ली. तांचेर डिफेमेशन, इराणीक थाकाय. 2 म्हयने उपरांत गोंयांत नुस्तेमारी सुरू. मात वास्को खारेवाडो सोडल्यार हेर कडेन अजून ट्रॉलरांची नुस्तेमारी ना. खारेवाड्यार सध्या इश्यू आसा जेटीचो. कुडबण शापोरा सँडबारांक लागून ट्रॉलर दर्यांत वचूंक शकले ना. बेतींक कामगार पावंक नाशिल्ल्यान नुस्तेमारी 10 ते 15 दीस उसरां. LED नुस्तेमारीक आळाबंद हाडूंक पोलीस बोटी तपासतना दिसतात. लेबर क्राइसिस खबर झाले. लेबर क्राइसिस नो लेबर ये पावटी लेबर येयले बिकॉज ट्रेन चालू जाली आनी अबाउट 80-90% सुमार लेबर हांगा येयले आमच्या ह्या धोक्या वयले. पणजेक म्हाका दिसता आमी 15 डेसा उपरांत येतले अशें पडटा. रागान मागले गव्हर्मेंट काम करपाना. सो तेका लागून आयज हिंगा व्हडलें कितें केलां सिमेंटाचें. आयज आमची परिस्थिती सगळे इनोसेंट मनीस भोंवता चलता काम करता आनी हे जरी तर मोडून गेले आनी सकयल जर कोणूय पडलो जाल्यार कोणा ब्लेम करपाचें काय. आज ऑगस्टाची 1 तारीख म्हणजे आज आमचे सिजन सुरू जाता. म्हणजे आज जेन्ना म्हणजे आमचे एक नियरली 50% तरी बोटी भायर वयताल्यो आदल्या सिजनान. म्हणजे आतां म्हाका दूख भोगता आनी
इतले गाम मारून हें करून तें करून मानाय एकठांय करून हें करून इतलें करून आयज नसता सुद्दां आमच्यो बोटी वचूंक जायना कित्याक थिंगा सँडबार पडला सँडबार नॉट इन द सी इट्स इन द रिवर नाव आमी सरकारा कडेन मागीत आसा की हो जो प्रॉब्लम आसा तो वन्स एंड फॉर ऑल सॉल्व कर म्हणून आनी ती ब्रेक वॉटर सिस्टम जी डेव्हलप करपाची आसा ती मातशी बेगीन प्रायोरिटी बेसीस कितेंय जाल्यार करून घेया म्हणून 2 वर्सां पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं तें जावपाचें पण खंय तरी बारीकशा कारणाक लागून कोण तरी NGO अप्रोच लागून कोर्टान एक्झिटीन गेलो आनी तेंच्यान तें पेंडींग उरलें बोटीचो जो तेंचो इश्यू आहा पळय सँड बार ते तांकां फाल्यांच्यान बोटी सोडूंक मेळना दर वर्सा सँड बाराक लागून आतां गव्हर्मेंटान शापोरा जो आहा नैसर्गीक जो सँड बार येता जाता म्हणजे दर्या आनी आमचे न्हंय आनी दर्या हितून जो जॉयन जाता ते भागात ते सँड बार तयार जाता आनी तो नैसर्गीक रूपी आसल्या कारणान हे आमी लक्षांत घेवन गव्हर्मेंटा कडेन कॅप्टन पोर्टा कडेन मागलां की तितकेंच फिशिंगाक जे पळय आमकां जाय तितकेंच आमकां तो ओपन करपाक आमकां दिवचो म्हणून कारण ड्रेजिंग जें काम आहा जे सँड रस्तो ओपन हे कॅप्टन पोर्टाचें काम आहा जर तर सगळें फिशींग ओपन आहा जाल्यार हांव तेंचे कडेन मागता कॅप्टन ऑफ कोर्टा कडेन गव्हर्मेंटाक जाय तेन्ना तुज्यान ओपन करूं येता कित्याक आमचे ड्रेजिंग वॉटर घालना तो म्हणजे कांयच जायना आमचो देव बसलो आहा तेजो विचार केल्या शिवाय कांय जायना जुलयांतली GST वसुली आतां मेरेनची दुसरी सगळ्यांत चड 1,49,000 कोटी GST वसूल फाटल्या जुलयाचे तुलनेत 28% वाड सरळ 5व्या म्हयन्यांत ही वसुली 1,40,00,000 कोटी रुपया वयर म्हूण केंद्रीय अर्थ खातें सांगता एप्रिल ते जुलय मेरेनची फाटल्या वर्साची तुळा केल्यार ह्या 4 म्हयन्यांत GST 35% वाड घेऊ एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट वॉरंटींत आशिल्ल्या रस्त्याची फोंडकोलां पुरोवंक जेट पॅचर मशीन वापरता जाल्यार ताचें बिल कॉन्ट्रॅक्टर फारीक करतलो PWD मंत्री निलेश काब्राल उलयला वॉरंटींतल्या रस्त्यांचेर PWD पयसो घालून फोंडकोलां पुरोवचे ना म्हूण ताणें स्पश्ट केलां JEEचे पोस्ट स्क्रॅप केल्यात त्या खंय तंत्रीक कारणां आदलें सगळें निस्तारता म्हणल्यार मंत्री जाम जो जेट पॅचर मशीन आसा जे जाग्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हा भितर जो रस्तो सपोज जर रिपेर आमी केला जाल्यार रिकवरी आमी कॉन्ट्रॅक्टर करतले तेजे कांयच ना पूण डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आमी हांवें रिस्ट्रिक्शन दिल्लें की ते डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तो कॉन्ट्रॅक्टरान करपाक जाय सो सपोज जर जेट पॅचरान जर केल्लें आसा खंय म्हाका लक्षांत येना पूण तुमी हाडल्या जाल्यार हांव चॅक करता तो पेमेंट तो त्या मशिनाचो गव्हर्मेंट करचो ना तो करतलो कॉन्ट्रॅक्टर करतलो आतां अकाउंटेबिलिटी आसा सपोज आतां गेला न्ही तेणें परतून करपाक जाय आतां कितें आतां हे पावसान जेन्ना पॅच काडटा पळय तेन्ना मदींच पावस पडटा आनी हो आतां एक एग्जाम्पल ते हांव तालिगांव पळयतालो की पोंदाक पायपलायन फुटली परतून आनी तो वयर परतून सोडलो पॅच सो ते उदकाची पायपलायन आशिल्ली आनी उदक लीक जालें म्हूण तो पॅच सुटलो सो असली गोश्टी आसा पळय तितून आय कॅनॉट ब्लेम दॅट पर्टिक्युलर जेट पॅचर अपॉइंटमेंट लेटर दिवं ना इट इज ऑन गोईंग प्रोसेस इट इज द रायट ऑफ द गव्हर्मेंट टू स्क्रॅप ऑर नॉट टू टेक ओवर हाऊ कॅन यू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट आतां भुरग्यांक त्रास जाले हांव ना म्हणना पूण ताका हांव जबाबदारी ना टॅक्निकल गोश्टी खूब आशिल्ल्यो जे एडवर्टायजमेंट काडलो पळय एग्जाम्पल पळय इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल ताका पोस्ट काडले ताका JE म्हूण काडले वा TA म्हूण काडले पळय ते फाल्यां जर सगळे मेकॅनिकल भरलेले हाय मार्क्स केलो इलेक्ट्रिकल कोण आसपाचो सो सेपरेट करपाक जाय आशिल्लें सो टॅक्निकलिटी गोश्टी खूब आसा तितून बिफोर एडवर्टायजमेंट काडपाक जाय आशिल्ल्यो पळयता आतां कितें कितें म्हण हांव करतलो एकटो म्हणजे सगळ्यो गोश्टी फाटले काडपाक गेल्यार हांव फुडें हेंच करपाक पावचो ना पण लोक म्हणटले हांव कांयच करना पूण जुवारींतूय जमीन बळकावपाचो प्रकार जाला भावून दिल्ले 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचे कुडके करून पावणेर 50,000 कोटींचे स्कॅम गोंयचेर 28,000 कोटींचे रीण हे स्कॅम धरल्यार सरकारांचे रीण फारीक जावन वयर पयशे उरतले मात सरकारान दोळे बंद केल्यात गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाची जुवारीचेर रियल फारपेट सरकाराचें तोंड बंद CAGच्या ऑडिटा प्रमाणे जर गेले जाल्यार गोंयचो सरकार 2019 श्रीलंकेचे दिशेन आमकां व्हरता मिसमॅनेजमेंट अशें जालां आनी टॉपिक्स डायवर्ट करता जे SIT तो दाखयता की आपल्याला SIT घाली SIT कसली घाली आसागांव थोडी जमनी चोरल्या तें बरें आहा जुवारी थंय 50 लाख स्क्वेअर मीटर भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्ली जमीन
ताजे कुडके करून आतां सारके पावणेर काडल्या 50,000 कोटीचे स्कॅम आमचे गोंयचे आमचे डेट 28,000 कोटी आहा म्हळ्यार दोबरात डेक्टा परत म्हळ्यार आमचे कर्जा परत दोबरात पयशे सरकाराक मेळूंक शकता पूण सरकार दोळे बंद करूना कित्याक 100 दीस कितें करता हो प्रश्न म्हाका दिसता तुवें प्रमोद सावंताक विचारलो. विजय श्रावणी सोमाराक नारव्या सप्तकोटेश्वराच्या दर्शनाक गेल्लो. अभ्यास आशिल्ल्यांक सध्या देवळाचें काम चल्लां तें सारकें ना म्हूण खंय दिसता. इशू मुखेल सचिवा कडेन व्हरतलो. थोडे अभ्यास केल्लो आहा जेणी वास्तूचो अभ्यास केला हो मोर हेरिटेज बिल्डींग तांणी थोडे डिफेक्ट्स काडिल्ले आहा इन द कन्स्ट्रक्शन इज दे बिलीव कॅरेक्टर ऑफ द टेंपल गेट्स चेंज्ड. सो हांव चीफ सेक्रेटरीक एक लेटर बरयलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. पंचायतीचे वेंचणुकेक बॉल हें चिन्ह दिल्ल्यान सांकवाळे बोवाळ. आदलो सरपंच रमाकांत बोरकार सांगता ताका बॉल चिन्ह मेळ्ळां. थंय रावपी चडशे मायग्रंट बॉल पळोवन आरजी पार्टीचो समजून ताका प्रस्न करतात म्हूण बोरकार बेजारला. वेंचणूक आयोगान तें चिन्ह बदलून दिवचें म्हूण बोरकार मागता. कोण तरी मुद्दम असलें करता म्हूण दुबाव. बॉल मेळ्ळा हो बॉल कोणालो हो सिंबॉल जो इलेक्शन कमिशनरान जो बॉल सिंबॉल दिल्लो तो आरजी दिल्लो. आयज आमगे वोटर कन्फ्यूज जाल्ले की बाबा हो बॉल तूं आरजी आहा काय कोण आहा हे आमकां विचारता. कित्याक आमगे मायनॉरिटी आहा हे दुसरे स्टेटीचे लोक आहा जे वोटर्स आमगेले ते म्हणटा अरे तुम लोग आरजी हो गए कब से आरजी हो गया. आमकां आरजी आनी आमी डिफरन्शिएट करिना पूण लोकां मायंडा जो मायंड सेट आहा तो मायंड सेट लोकांना हाडलो आहा ताका लागून हेजे डिफरन्शिएट जाता. सो खंय तरी एक एडवांटेजीस आसा आनी डिसएडवांटेजीस आसा. दोनूय आसा एडवांटेज आहा डिसएडवांटेज आहा. एडवांटेज जेन्ना पळय लोकल आहा आमगे चड थंय एडवांटेज आहा आनी जंय मिक्स वोटींग आहा थंय डिसएडवांटेजूय आसूं शकता. सो एकच इलेक्शन कमिशनरान हें टायम घेवचे पयलू हें करेक्ट करपा जाय आसलें. आतां प्रोसेस मुखार सरलेलो आहा पूण आजून जेंका पळय जेंका जे बॉल सिंबॉल दिल्ले आहा तो तेणें विथड्रॉ करून परत फ्रेश सिंबॉल दिवपा जाय. हे आमचे सारके मागणे आहा. कित्याक हें जर अशें जायत रावलें आनी सरकारान आमचो प्रमोद सावंत आहा तेणें तेजें एक्शन घेवची. हेचें कितें तरी तेणें मुखार विचार करून तांकां इलेक्शन कमिशनराक सांगचें बाबा हें केलें तें तुमी कितें केलां हें रॉंग केलां. सो हें करेक्शन आजून करचें हें म्हाजें प्रामाणीक मत. पर्राचो दोंगर आनी सैम राखूंक गांव पिडयेंत घाल्लो म्हूण काँग्रेसीचो आमदार मायकल आतां सांगता. पर्राच्या दोंगराची चडशी सुवात खंय सेटलमेंटांतल्यान ऑर्किडांत रुपांतर केल्या. पर्र दर्यादेग वाठारांतलो टुरिजम गांव न्ही. पर्राची पारंपारीक घरां राखपाचो खंय यत्न आशिल्लो. पर्रा नागवा हडफडे आतां पिडयेंतल्यान काडल्यो. ताचेर मायकल उलयला. But I think you were vouching for that to bring Parra. No, we had brought this area under PDA because Parra is a very, very green area. If you come to Parra, you will see that our FAR is 60%, 0.6. We don't allow high-rise buildings to come there. It's not a coastal belt like Kalangut area. This is a tourism belt. That area is a residential area where few tourists come and stay over there in the guest houses. So we only allow ground plus one villas, and the hill which was 100 meters converted earlier had to be reduced. So we had to draw a new plan. So that is why the area was brought under planning area, and that whole thing was removed. So around 2 lakh square meters was removed from settlement and made as orchard. So hills are taken care of. जे पार्राचो हिल जो 100 meters settlement आसलो 2021, so we had brought it down to 30 meters, 30 to 40. So that should be taken care. I had spoken to him in the assembly also. That he said we will take care that no hills will be allowed for conversion. And we had even told that in ODP there were some hills which were converted in Arpora, which needs to go back to settlement. So we are happy with that. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.